राजकारण सांबाळटनाच मयेचे आमदार सध्या गणपती रंगोवपाच्या कामात गुल्ल आसात. चवथ लागीं पाविल्ल्यान आमदार प्रेमेंद्र शेट सध्या मयेच्या कुमारवाड्या वयल्या आपल्या पारंपारीक चित्रशाळेत वेळ दितात. गणपतीच्या मुर्तीक रेखणी काम करपात ते फाकिवंत आसात. ताचे वांगडा तांची धूव सिद्धी लेगीत रंगकाम करता. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तीक आमदार शेट हांचो विरोध आसा तशें तांणी उलोवन दाखयलें. गणपतीक रेखणी करप ही आमदार प्रेमेंद्र शेट हांची खासियत. राजकारण करतनाच वेळ काढून चित्रशाळेत गणपती रंगोवपाचें काम करता. जाल्यार शाडू मातयेच्या नांवा खाला पीओपीच्यो मुर्त्यो बाजारात हाडून फटिंगपणां करची न्हय अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. राजकारणासून थोडोसो वेळ काढून म्हाका हें काम करचेंच पडटा. ती म्हाका खूब आवड आहा ह्या कामाची. आमचें तें रक्तानूच आसा अशें म्हणायचं आमचें की आमचे वडील पार्टी ही कला आमी जोपासून दवरलेली आसा. आमी करतात आमच्या भुरग्यांकूय आमी शिकयल्लें आहा. रोज हें काम आमकां करपाक खूब आनंद आहा आनी जें सॅटिस्फॅक्शन जें मेळटा पळय तितून धन्य आसा म्हणून ते खूब आवडीन अशें करता. पण रंगकाम करतना मतदार बी कसली कामां घेवन येयल्यार तुमी फेस करता? हय हय आमचे कडेन हांव बांदलेलो आसता तेन्ना हांव सगळ्या लोकांक तशें अटेंड करता. कितें आहा तें तेंचे वचून पत्र वेव्हार हांव बांदला थंय सुद्दां सुद्दां करता आनी जितले जाता तितलो टायम हांव दिता. ह्या टायमार हे थोडे दीस 15 दीस मातसो हे पर्टिक्युलरली जे रंगकाम आसता त्या टायमार म्हाका थोडोसो टायम हांगा स्पेंड करचो पडटा. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांची चली सिद्धी हिका लेगीत रंगकामाची आवड. सध्या ती हें काम करता. घरान पयलीं पासून आमी ल्हान आसतना पर्यंत गणपती करपाची प्रथा आसा आनी ती आजून पर्यंत तर आई बाबान काका काकी सगळ्यांनी आमी जपून दवरला. सो त्या पासूनूच एक आवड अशी निर्माण जाली आनी पप्पाक सदां आमी रेखणी करतना पळयतालीं. सो म्हाका रेखणी करपाची खूब आवड अशी आशिल्ली. रेखणी करप म्हटल्यार खूब बारीक काम जाता आनी ताका परफेक्शन खूब जाय पडटा, खूब प्रॅक्टीस जाय पडटा आनी ताकाच लागून सद्या परफेक्ट जावपाक आनी म्हटल्यार पेशन्स जाय पडटा तुका परफेक्ट करपाक. बिकॉज गणपतीची जी नजर जी आसा ती चडसो लोक तेच पळयता. सो नजर परफेक्ट आसप म्हटल्यारूच तुजें काम परफेक्ट आसप. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.